येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. मालवणी कोंकणीक म्हणटा आसतले मराठीची बोली, पूण कोंकणीक मेळ्ळ्या मानाची सुवात. तिका हेरांच्या प्रमाणपत्राची ना गरज. मालवणचे कोंकणी परिशदेत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताचे विधान. पेडा बाणावलेच्या रस्त्यांचो जाला धूप. कामां चालू जाल्यात, पूण लोकांक सेगीत खावची पडटा धूळ. पायपलायनीच्या कामानय खळयला लोकांची न्हीद. 14 ते 17 मेरेन गोंयांत गडगडाचो पावस. 18 वेळ सुके उरतले हवामान खात्याचो अदमास. नुस्तेमारी करप्यांक सादुरतायेची शिटकावणी. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. चडशा गोंयकारांक आतां रस्ते सतावपाक लागल्यात. डांबर घालूंक नाशिल्ले आनी कांय तेंपादी हॉटमिक्स केल्ल्या रस्त्यांचो धूप जाल्लो दिश्टी पडटा. वेंचणुके आदी दिल्ल्या आश्वासना प्रमाण कामां चालू जाल्ली आसली तरी लेगीत पेड्डा बाणावलेकर अजुनूय अस्वस्थ आसात. हांगाच्या लोकांक धूळ खावची पडटा. तशें की पायपलायनीन घालपाच्या कामांक लागून अपघातय घडपाक लागल्यात. PWDन पेड्डा बाणावले रस्त्या कुशीक खणून गटाराची पायपलायन घातली, पूण पायपलायन घातल्या उपरांत फोंड चिकोल आनी खडपांनी भरून गेलो. काम तशेंच उरलां. रस्तो मातयेन भरला, जाका लागून धुल्ल घरांनी आनी पसऱ्यांनी पातळटा. ह्या वाठारांत जायते अपघातय जाल्यात. PWDन बेगोबेग उपाय काडचो थळावे मागतात. हे आमकां जे पड त्रास जाता जेवपा पासून मेळना. भितर धुळा. काल हांव ताका उलयलां आनी तो सगळे फोटोच माता. तो पयर म्हाका सांगतालो आपण बार्रांची दाट म्हूण. हिंग आमगे शेजराचे काजार आसलोले, तेकाय बऱ्या त्रास जाले. तेणें ताका रिक्वेस्ट केलो आनी ताका फोट मारला बार्रांची दाट म्हूण. काल हांवें ताका सांगिलां, तो म्हाका म्हणटा त्या टँकरवाल्याक उलय. त्या टँकरवाल्याक हांव उलयलां. तो टँकरवाल कितें उलयता. आपण म्हणटा हाल सकाळ म्हूण चोयता. तेका हांवें ताका कितें सांगिलां, तूं चोयता पळयता म्हूण तें सांगनाका. तुका जाता ना तें सांग, ना आमी अरेंजमेंट कोताय. आतां म्हाका काल प्रॉमीस करून गेलोलो सकाळ म्हूण धाड म्हूण. आज पासून ना तो कलेक्टरान तेगे मातशें बेगीन एक्शन घेवचें. हो फालतूर काम कोता तें वाडायन. आनी जर तर हें उदो माना जाल्यार आमी मागीर आमगेले मेन पावर उजार करले आनी तें बंद करलें काम. आमकां फुडें व्हरून दिवपा नाय. आज दिसा भितर तें खंयच्यानूय अरेंजमेंट करून आमकां तांकां धाडपाचो. रस्तो खूंय आनी बाट खूंय तें कांय कोणा चोयल्यार कळटलें. हिंग आज कितले एक्सिडंट जाले आमकां हिंग धांवन येवपाक पडटा. 26 एप्रील हांवें कलेक्टर लेटर केल्ली, पूण हांवें दिवं ना. कित्याक आमकां कॉन्ट्रॅक्टरान एश्युरन्स दिता आपण डेली उदो मारता. आयज देखून तो उदो माना आनी आमगे घरांकूय धूळ जाता. आनी आयज तूं चोय जाल्यार ही सगळीं शॉपां दोनी सायडीन बंद आहाय. कित्याक बंद आहाय. हिंग आतां तें शॉप ओपनूय करपाक मेळना, आख्खो धूळ जाता. म्हाका टॅक्सी आहा, हांव टॅक्सी भायर काडटलो म्हळ्यार म्हाकाय मेळना. कित्याक हिंग तें रस्तो म्हूण दिल्लो. एक दीस तेका अंडरस्टँड जालो, पूण आतां कितें आतां हिंग सगळें बिजनसाचेर मार बसवला आनी हिंग एका घरांकूय त्रास जाता, चड धूळ जाता. हिंग आनी आतां करपाक गेल्यार तें सगळें ड्रेनेजूय पुरून उडयलें. आयज पास पडल्या भाशेन स्वता आयज पास पडलेलो हांव म्हाका उदक. सो आयज कलेक्टरा हांव लेटर कोता. हो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तो तेणें आपल्या जे नॉर्म्स आहाय ते फुलफील केले न्हू. आनी हांव म्हाका तेजें एक्शन घेवन बेगीन तें आमगे रस्ते आनी कितें आहा तें क्लियर करून. काल तेका एक मनीस येयलो, ताका हांवें बरें सांगलें बाबा आमकां त्रास जाता हिंगा, पूण डेली अशें वयता आमी ताका पळय दिसा 8-10 पाट तें हें मार पडटा, मप मार पडटा. मातशें यो आनी मातशें उदक मार म्हूण तो म्हणपाक आपण तेगे सांगता कॉन्ट्रॅक्टरा. तेणें आज दिसा काल गेलो आनी म्हाका खबर ना. तर आमकां म्हणटा तूं बरें भाशेन आमकां कॉपरेट जालें, सगळ्यांक केलां. पयस दिवन तेणें आमकां त्रास केले. बट इवन तेणें अगले भाशेन ते कॉपरेट केलें. आतां म्हणटा एटलिस्ट तूं हांवें उदक मारून दियें आनी आमकां कितें म्हणटाय रस्तो बांद म्हणटाय ना न्ही. आमकां फवत आमगे हें आहा एक रिक्वेस्ट आहा, मातशें उदक मार आनी धूळ मातशें बंद कर म्हटलें आनी कांय ना. आमी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलोलें मातशें तूं उदक मार. तेणें आजून एक स्टार्ट केलें, उदक देखून मालो ना सारकें. आनी आमगे इतले आमचे ड्रेन पुरोवन दवरले आनी उदक आतां पावसा वयतो खुंयचें. ऑलरेडी कलेक्टरान देखून ऑर्डर दिलो आमकां हें कर म्हूण, ओपन कर म्हूण. आमी हितू आख्खी मात घालती हांव कितको ओपन करतलें. हांव त्या कॉन्ट्रॅक्टराक कितले दीस कॉन्ट्रॅक्ट घालोलें तेणें सांगलें ते ड्रेन सगळे ओपन करून दी. आनी हो धुळ्यात तो मगे आख्खो विलेजान आतां त्रास जाताय म्हूण. आनी ताका हांव काल देखून सांगिलां. तेणें म्हाका सांगलें आपण हांवें उदक मारता. आनी तेणें आज देखून आनी आज काम स्टॉप करून आहा कर. आतां तें स्टार्ट करून केदो कंप्लीट करता तें आमकां खबर ना. आमकां सांगता तें कोर्टा ऑर्डर आहा, कोर्टा ऑर्डर आहा ती होरी म्हळ्यार तुमी लोकां त्रास करूं नाका न्हू म्हणल्यार. गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. गोंयच्या दर्यादेगांक लागून गोंय पर्यटन थळ म्हूण संवसारभर फामाद आसा. गोंय राज्य रस्ते, रेल्वे आनी हवाई मार्गान खूब बरे तरेन जोडिल्ले आसले तरी दर्यांतल्यान प्रवास करप्यांक बऱ्यो मुळाव्यो सुविधा दिवपाची राज्याची मोख आसतली.
पहिल्या इनक्रेडिबल इंडिया इंटरनॅशनल क्रूज परिशदेत उलयतना पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगले. गोंय पर्यटन आनी वेपारा वांगडाच आयटी पर्यटनाकय खाशेलो दर्जो दिवपाचे दिकेन राज्य करता अशें रोहन खंवटेन सांगले. रस्ते आनी रेल्वे वरवीं आनी आंतरराष्ट्रीय पावंड्या वयल्या हवाई मार्गाक गोंय बरे तरेन जोडटा. तरी आंतरराष्ट्रीय क्रुजांची तांक आनीकय सोदून वाडोवची पडटली अशें ताणें सांगले. आयकात. We are a small piece of the country, but we are there on the world map as far as tourism is concerned. We have the sun, sand and the sea. Coming into tourism and IT, having given these responsibilities of these two portfolios, I have added one more thing to that part of sea, sand, and again I have added the software in this part. So sun, sand, sea and software is something which we are trying to sell through technology and making it a tech tourism state. When we talk about potentials as far as tourism is concerned, our population is roughly about 15 lakh, but we have seen a flow of roughly about 80 lakh tourists annually, internationally and domestic. The cruise potential which we have seen from 2017 to 2020 is roughly about footfalls of 1,49,000 tourists. 57% of that coming from Europe. North America constitutes to about 12% or 14%, and various other countries. The 3 T's, what our friend Mr. Rao spoke, our Prime Minister's vision of improving the economic conditions of the state, having trade, tourism and technology together. We need to as state start exploring more avenues, start looking at more opportunities and start thinking out of the box. Makes this conference very important for all of us. This conference of developing India as a cruise hub, the theme itself is a great opportunity for all of us, and I should take this opportunity to thank our Union Minister Sri Sarbananda Sonowal ji and our Sripad Babu ji for having taken this wonderful initiative of getting this conference organized. This will allow us to think about a lot of opportunities that we can do. Goa per se has all the potential in terms of port, air, road. We would definitely look at more infrastructure support. Through the Sagarmala projects, we have been connected through Chennai, Mumbai, Vizag, Andaman. And when we talk about Goa, we talk about 105 kilometers of pristine beach coastline. We talk about 300 kilometers of navigable inland waterways. And that gives us a lot of opportunity to start seeing how best we can take ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. मडगांवच्या मुळाव्या सोनसड्या वयलो कोयराचो प्रश्न नाक्या शिको हाडत आसा. अजूनय तो सुटावो जावंक ना जाल्यार दुसऱ्या वटेन मडगांवच्या पालिका इमारती कुशीक ल्हव ल्हव मिनी सोनसडो आकार घेवपाक लागला. आज आमी हांगा आसा म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयात मडगांव म्युन्सिपालिटी दिश्टी पडटा. तशेंच हे म्युन्सिपालिटीच्या एकदम 200 मीटर फाटल्यान हांगा कितली गार्बेज हाडून घातिल्ली आसा. पळोवपाक हांगा एक धाकलो संसडो जाल्लो आसा दिसता. पळयात फाटल्यान कशी गार्बेज आसा तशी. ही गार्बेज आतां रोखडो हांगा पावस पडपाक आसा आनी पावस पडलो जाल्यार हे गार्बेजीन उदक वगोन हांगा कसली दुयेंसां डेंगू मलेरिया जावपाची आसा. तेन्ना समाज सेवकांनी मागला की जाता तितले बेगीन ही गार्बेज आसा पळय ती काडची म्हणून. तशेंच मडगांवचे आमदारा कडेन आनी कावन्सिलरा कडेन तेंच्यांनी डिमांड केला की ही गार्बेज काडून हांगातली जागा आसा निवळ करची. हे म्युन्सिपालिटीचे बिल्डींग हांगासर आसा सारको ऑपोजीट आनी सीपी कित चोयता म्हाका कळना. सीपीचे दोड फुटल्या, चेअरपर्सनाचे दोड फुटल्या हांगा. पावसा टायम तो इतले हे गार्बेज आसप म्हळ्यार डेंगी शुअर, मलेरिया शुअर आनी सगळीं बाकी डिजिजीस जे पळय आहा ते डेफिनेटली येतले. म्हाका समजी काय मेळना हे सीपी आनी बाकीचे कावन्सिलर रुलींग पार्टीचे रुलींग कावन्सिलर आहा ते कितें करता. इतले अर्जंट मिटींग घेता, कितलेशे मिटींग घेता, 2-2 दिसां 3-3 दिसां सुमना मिटींग घेता. कितें म्हूण हे मिटींग घेताय तुमी. आमी आमगे जिवा पळा, आमगे भुरग्यांचे जिवा पळा आनी तुमी आहा ते सुसेगाद थिंग येता, एसी रुमां बसता, काय ना काम धंदो करना, बेश्टे थिंग वचून कावन्सिल मिटिंगां बोवाड मारता. इतलें खबरो लोकांक दाखोवपा पूण एक्शन ऑन द ग्राउंड काय ना. हो जागो जो पळय आसा आमच्या भुरगेपणान हांगसर एक नुस्त्या बाजार आशिल्लो
आनी ह्या बाजारांत सगळे मडगांवकार आनी आजूबाजूचे लोक हांगसर येवन हांगचेच न्ही काणकोण सावड्ड्या मागीर ह्या सायडीन वास्कोच्यान लोक येवन हांगा नुस्तें व्हरताले. एक गजबजलेलो भाग आसतालो. कालांतरान एसपीडे मार्केट तयार जालें, हें मार्केट थंय शिफ्ट केलें. हाचें दुर्दैव ह्या जाग्याचें अशें की हो जेन्ना पळय ओपन स्पेस जालो हेजेर काही धूर्त राजकारणी पळय आसा ह्या लोकांची ह्या प्लॉटाचेर नजर पडली. म्हणून जें मार्केट शिफ्ट जाल्लें त्या दिसाच्यान आयज सुद्दां हांगसर पार्किंग लॉट जायना. कित्याक स्वार्थी राजकारणी जे लोक पळय आसा न्ही हाचो ह्या प्लॉटाचेर नजर आसा. कित्याक हो सामको म्युनिसिपालिटीच्या फाटलो भाग. सरकारान म्हाज्या हाजे प्रमाणे तो केन्ना तरी एक्वायर केल्लो, बरोच पयलीं एक्वायर केल्लो. खरें म्हटल्यार हाजेर आयज एक प्रशस्त अशें एक पार्किंग एक बिल्डींग जावपाक जाय आशिल्ली. आयज सुद्दां जायना. हे दुकानदार जे पळय आसा दुकानदारांक त्रास जाता. आतां थोड्या दिसांनी पावस सुरू जातलो. पावस जाल्ले बरोबर हांगसर मॉस्किटो मागीर आनी कसले तरी नाकाशिल्लीं दुयेंसां हें तें हें पळय हांगसर हॉस्पिटलांतल्यो गादयो बिदयो कश्यो हाडून उडयल्या. थंय थर्माकोल हाडून उडयला. म्हणजे नगरपालिका जावं आमचे जे पळय नगरसेवक जावं आमदार आसा तुमी करता कितें? मडगांवकारा खातीर तुमचें कंट्रिब्युशन कितें? तुमकां दिसना मडगांव हें म्हणटा तें एक सामकें बरें स्वच्छ आनी बरें भरभराटीचें एक शहर आसचें म्हणून जे पळय पब्लीक रिप्रेझेंटेटीव म्हणून जे पळय आसा मडगांव नगरपालिकेचे हद्दीन येवपी हाजेर कितें तरी उपाय करा आनी हें शक्यतो बेगिनतले बेगीन ही घाण हांगची काडा आनी हांगसर बेगिनतल्या बेगीन एक मल्टी स्टोरेड पार्किंग हें लॉट पार्किंग जागो येवपाक जाय. जाल्यारूच आमकां मडगांवकारांक हांगसर बरे भशेन जगपाक मेळटलें. हो तर दृश्टिकोना खातीर मडगांवच्यान संदीप चोयकर. आतां घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. मालवणी कोंकणीक मराठीची बोली म्हणटा आसतले पूण कोंकणी गोंयची राजभास जाल्या. कोंकणीक दुसऱ्या तिसऱ्यान सर्टिफिकेट दिवपाची गरज ना. मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हटलें. जाल्यार रोमी कोंकणीच्या मळार तोमाजीन कार्दोजान बरयल्ल्या कातार गोंयचे दायज हे आयज उजवाडाक आयिल्ल्या पुस्तकान आनीक मानाचो तुरो खोवला. मालवणा अखिल भारतीय कोंकणी परिशद सुरू जाल्या. शेनवारा उक्तावणा वेळार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हजर आसलो. कोंकणीक बोलीभास म्हूण हिणोवपाच्या विशयाचेर तो उलयलो. कोंकणीन राजभास म्हूण मानाची सुवात मेळयल्या तिका हेरांनी प्रमाणपत्र दिवपाची गरज ना ताणें सांगलें. कारण ह्या अधिवेशनाक आमी वेगवेगळ्या कडल्यान आयल्या. कदाचित मालवणान उलयता त्या कोंकणीक आमी मराठीची बोली भाशा म्हणटा आसतले बट गोंयांतली कोंकणी आसतली, केरळांतली कोंकणी आसतली, कर्नाटकांतली कोंकणी आसतली, ही कोंकणी ही निव्वळ स्वताची भास आसा जेका आदी आमी म्हणटा की तेका ह्याच आमकां गोंयची ती राज्यभास आसा आनी ताकाच आमी भारतांतल्या संविधानान 8व्या वळेरींत ताका मानाचें स्थान मेळ्ळां हें आमी विसरपाक जायना. आमी हें मानाचें स्थान घेवन त्या खातीर आमकां कोणी दुसऱ्या तिसऱ्यान सांगपाची गरज ना कोंकणी भास खंय आसा काय म्हणून. अधिवेशनाय बी 8व्या वळेरींत आमी कोंकणी भास घेवन आसा. आमकां वेगळी सर्टिफिकेट दिवपाची कोणी गरज ना. कोंकणी आतां गुगलाचेर आयल्या. देवनागरी कोंकणीचे वळेरेंत सुवात मेळ्ळ्या. ताका लागून ती संवसारभर पातळ्ळ्या हाची खोस भोगता अशें सांगपाकय मुख्यमंत्री विसरलो ना. कोंकणी जरी कमी उलयता आसतले बट तिचें म्हत्व हें पुराय देशभर न्ही तर म्हाका दिसता आतां जगभरूय जालें. पयरूच केल्ल्या गुगलात आपल्या जेन्ना देवनागरी वळेरींतल्यान कोंकणी लँग्वेजीक तेन्ना मानाचें स्थान दिलें. हांव गुगलाचें अभिनंदन करतां आनी आमची मान म्हाका दिसता आनिकूय बी आमची छाती उबारून आयली, आनिकूय बी मान आमची उंचावली. हो सगळ्या कोंकणी मोगी खातीर एक मानाचो तुरो आसा. हांव गुगलाकूय बी परत एकदां ताचें अभिनंदन करतां. कोंकणी रोमी साहित्य मळार नेटान वावर चल्ला. शेनवारा पाटोपणजेच्या कला आनी संस्कृती भवनात तोमाजीन कार्दोजान बरयल्ल्या कांतार गोंयचे दायज हें पुस्तक उजवाडाक आयलें. पळयात त्या सुवाळ्यांतले कांय खीण. हें पुस्तक आयज परगट जाता. खरेपणी ह्या पुस्तकांत 100 कांतारां आसा. तातूंत 50 सोलो, 15 दुएटां, 5 दुओस, 5 त्रिओस, 5 क्वार्टेट आनी 20 कोरल सॉंग्स सगळीं मेळोन 100. आनी ह्या 100
कांतारांच्या उतरांची इंग्लिश ट्रान्सलेशन आसा जें केलां आयरीन बाय कार्दोजान आनी ह्या सगळ्या कांतारांक जो हांवें ट्यून घातला सांगपाक हांव म्युजिशियन न्हय म्हाज्या लागीं म्युजीक बरोवंक जायना पूण तो टेप रिकॉर्डर कोणें पण इन्व्हेंट केलो त्या खातीर आमकां फायद्याक पडटा आमी त्या कांतारांच्या ट्युनाक मोडी घालता आनी त्यो आमकां तो दुसरे फावटी तो म्हणटलो त्यो जायना तें आयकून मागीर म्हणचें पडटा आनी ते भाशेन ह्या हांगासर जाय त्या चडशा कांतारांक अशे मॉडिफायड ट्युन्स आसा हे ट्युन्स हांवें नॉलवेट कोताक दिले आनी ताणें पासियन्स घेवन जशें पळय फादरान सांगलां ते बरयले आयज ते हांगासर आसा. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिक्स. नवे आनी पोरणे म्हणल्यार आधुनिकताय आनी परंपरेचो मेळ सदांच ह्या देशाक उदरगती कडेन व्हरतलो हे घटनाकारांक खबर आसले देखून घटनेचे सुरवेकच इंडिया दॅट इज भारत अशें उतर येता. नव्या तंत्राच्या आदारान आमचें दायज राखून दवरुया राज्यपाल PS पिल्ल्यान उलो मारला. इंडियन सिनेमा हेरिटेज फाउंडेशनाचें कुमाऊन लिटररी फेस्टिवल गोंयांत सुरू जालां. 14 आनी 15 मे अशे 2 दीस ते पणजेच्या ESGत चलतले. ताच्या उक्तावण वेळार राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय उलयतालो. ताचे हस्तुकीं फेस्टिवलाचें उक्तावण जालें. भारतीय साहित्य आनी संस्कृतायेचें दायज राखपी नवे पिळगेक ताची वळख करून दिवपी हें फेस्टिवल भारतांतले नामनेचे साहित्यीक आनी सिनेमा मळा वयले तज्ञ हे माचे वयल्यान विचार मांडटले. First sentence is India, Bharat, India that is Bharat. India is also an old concept, traditional concept. Why India that is Bharat is also there? That means Naya India. We are not against any knowledge. Let noble thoughts come from everywhere. We are prepared to receive all scientific achievements and scientific innovations. And our present policies also to promote innovation. At the same time, our tradition is also there. That is why, if you go through the Constitutional Assembly discussions, you'll see these 2 terms were added in the Constitution because we want our traditional India as well as Naya India. Both we will try, and I am requesting all the figures are here. We will also bear it in mind. And we will work hard for achieving the goal. And 21st century, a self-reliant India, we will be able to achieve in our own way. For that purpose, I am requesting cooperation from all walks of life. भारतीय साहित्य आनी दायजाची वळख करून दिवपी वास्तू गोंयांत आसची ते खातीर हक्काचें म्युझियम उबारपाक आदार दिवचो अशें फामाद सिनेमा निर्मातो दिग्दर्शक आनी लेखक राहुल रवेलान राज्यपाला कडेन मागलें. Private collection of cinema material available in this country. With the Heritage Foundation, we hope to establish a large research foundation for cinema with the kind of memorabilia, articles, etc., which one would not find anywhere else in this country at all. The foundation is being launched tomorrow at Diwar Island by Dr. De Bruyne, and we have come here to Goa because Sumant, whose child the foundation is, believes that Goa is the center for all learning and all craft, whether it's literature, cinema, it's all going to be here. So we will start the foundation from here. We would request the Honorable Governor to help us in getting a land in the sense of the heritage buildings, where the foundation would like to even start a library and have a museum. 3 different things, 4 different things.
We have a museum for cinema, a museum of radios, and a museum for calendar art, and a museum of typewriters. गोवा 365 खातीर पणजे सावन इर्शाद शेख. देशात सध्या बायलां सयत दादल्यांक लेगीत ब्रेस्ट कॅन्सर जावपी दुयेंती चड प्रमाणात मेळटात. लोकांनी कसलीच लस धरिनासतना कुडचड्यार शेनवारा 21 तारखेक जातल्या ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्पाक हजेरी लावन तपासून घेवचे. भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान उलो मारला. चंद्रभागा तुकोबा नायक हायस्कुलात येता ते 21 तारखेक युवराज सिंग फाउंडेशन आणि गोय सरकार आणि SBI फाउंडेशन हांचे जोड पालवान ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प घडोवन हाडपाचे आसात. कुडचरकारांनी ह्या फ्री कॅम्पाचो लाव घेवचो आनी ताचेर उपचार करून घेवचे. फॉलो अपाची जबाबदारी सरकार घेतले अशेंय निलेश काब्रालान सांगले. आयकात. सिंग फाउंडेशन, गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आणि SBI फाउंडेशन यांचे जोड पावून आमी हे ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प कुडचड्यार दवरलेलो आसा. तेन्ना जे आझादी का अमृत महोत्सव हो देशभर प्रोग्राम आसा आणि ह्या प्रोग्रामाक हांव लोकां कडेन विनंती करता की तेणी येवन स्वता आपणाचे तपासून घेवचे. हांवें पळयलां की देशा भितर गोंया भितर हे ब्रेस्ट कॅन्सर दुयेंस खूब वाडत गेल्लें आसा आनी हें वाडटा तेन्ना आमी लायटली घेता आनी आमकां लज दिसता, स्पेशली आमचे म्हाजे भयणीक. पूण कितें आसा, हे जर दुयेंस हांवें पळयलां सफर जाता ते लोक आनी सफर जाता इतले की मागीर तांकां कॅमो आनी हें घेवपाक इतले त्रास जाता की तांकां जीव नाका दिसता. सो म्हाका दिसता आमचे कुडचड्या वयले सगळे महिला भयणींनी म्हज्या तेणी हो लाभ घेवचो. तितू आपणाचे जे कॅन्सर डिटेक्शन जे करपाचें, अर्ली कॅन्सर जर डिटेक्ट जालो जाल्यार ताका 100% क्युअर आसा इमिजिएटली, नोट्स डेवलप जाता ते. आनी हें जर आमी सगळे जर फुडें करून करना, आमचो महिला विंग जो आसा हो फुडें आसतलोच, पूण लोकांनी येवचें अशी हांव विनंती करता. कित्याक हो आमी चंद्रभागा तुकोबा नायक स्कुलाचो वेन्यू दवरलेलो आसा 21 तारखेक आनी लोकांनी येवचें. कित्याक मागीर उडून कांय फायदो ना. पयलीं डिटेक्ट जालें जाल्यार क्युअर रोखडो जाता आनी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेजीस जाले जाल्यार मागीर ते लोकांक जे त्रास जाता ते हांवें स्वता पळयल्ले आसा. तेन्ना हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता हो जो लाभ घेवचो फ्री ऑफ कॉस्ट आनी ताका जर फॉलोअप ट्रिटमेंट कितें आसा जाल्यार ताकाय आमी जबाबदारी घेवपाक रेडी आसा. जाल्यार गोंयांत हो रोग वाडपाक लागला. लोकांनी खास करून बायलांनी हाजे कडेन आडनदर करची न्हय, कुडचडेच्या नगराध्यक्षान म्हटला. आयकात. भारतीय जनता पार्टी कुडचडे मंडळान आयोजित केल्ल्या फ्री ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीन कॅम्प आमी चंद्रभागा तुकोबा हायस्कुलाक आमी दवरले कडेन आसा शेनवारा. तेन्ना म्हजी विनंती आसा की हो जो कॅम्प आसा स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा आमकां SBI फाउंडेशन आनी तशेंच आमचे युवराज फाउंडेशन हांच्या जोडपालन हो कॅम्प आमी घडोवन हाडपाचो आमी ठरयले कडेन आसा. तेन्ना आमच्या कुडचडेच्या सगळे महिलाक तशें आमच्या भयणी कडेन हांव विनंती करता की ह्या कॅम्पाक ब्रेस्ट कॅन्सर कॅम्पाक पार्टिसिपेट जावचे. आनी चड करून कितें सांगता की ब्रेस्ट कॅन्सराच्यो खुबशे केसीस वाडले कडेन आसात आनी आमच्यो भयणी आमचे महिला पळय आसात ताचेर दुर्लक्ष करतात. कित्याक म्हळ्यार दुर्लक्ष करतरीच ताची केअर घेवप जायना आनी जेन्ना फर्स्ट टायम जेन्ना असली केसीस जाल्यार ताचे उपाय जाता. आमी म्हणटात फर्स्ट एटेम्प्टाक जाल्यार ताचे उपाय जाता म्हणटा तो उपाय जावपा खातीर महिलांनी ताचेर केअर घेवपाक जाय, लजपाक जायना. कित्याक जेन्ना अशी केसीस घडटात तेन्ना आमच्यो खुबश्यो भयणी आज आमचे मदीं ना अशी ब्रेस्ट कॅन्सर जाले कडेन. तेन्ना म्हजी विनंती आसा आज आमच्या ऑनरेबल पावर मिनिस्टर आमचो PW मिनिस्टर निलेश काब्रालान आमचो फुडाकार घेतला आनी आमचे बरेशे डॉक्टर ह्या कॅम्पाक येवपाचे आसा. तेन्ना रिक्वेस्ट करता आमदार बाबाक हांव देव बरें म्हणटा आनी सगळी कुडचड्याच्या लोकांक विनंती करता की सगळे लोकांनी मोठे संख्येन ह्या कॅम्पाक रजिस्ट्रेशन करचें आनी ह्या कॅम्पाचो लाभ घेवचो. गोवा 365 खातीर कुडचडेच्यान प्रहार सावड्डेकार. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एक देवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. राज्यात 14 ते 17 मे मेरेन गडगडा सयत पावस पडूं येता. हवामान खात्याचो अदमास. जाल्यार 18 हवामान सुकें उरतलें. चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस आसतलें. फुडल्या 2 दिसांक चडावत तापमान थीर उरतलें. 3 दिसां उपरांत 1 ते 2 डिग्रीन तें वाडूं येता. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी नासली तरी दर्यादेगेर वाठारांनी नेटान घोळपी वारो आनी खवदळिल्लो दर्या पळयल्यार नुस्तेकारांनी 75 किलोमिटराचे भितर चड खोल दर्यांत वचचें न्हय, हवामान विभागान सांगलां. राज्यांत 17 मेरेन गडगडा सयत पावस. 18 हवामान सुकें.
चडावत आनी उणें तापमान 33 ते 27 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 48 वरांक चडावत तापमानान 1 ते 2 डिग्रीन वाड. नुस्तेमारी करप्यांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365चे आजचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.